काल हांव पळयतालो मंत्र्यान ड्युजाचे उलयले. ताणें सांगलें की आमी ताका प्रोविजनल एनओसी दिल्या सो दॅट ही शूड गो टू अदर डिपार्टमेंट्स अँड गेट द फायनल अप्रुवल आफ्टर पेईंग कोमनीदाद फीज एंड ऑल. पूण मंत्री क्लियर सांगना की तो फाटले ड्यूज जो मेरेन भरना तो मेरेन ताका आमी फायनल एनओसी दिवचे ना. म्हाका दिसता सरकारान हाजेर क्लियर येवपा जाय की ताचे फाटले ड्यूज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट जे उरल्या पळय जो मेरेन तो ते भरचो ना तो मेरेन आमी ताका फायनल एनओसी दिवचे. हाजेर मंत्र्यान क्लियर आन्सर हाजेर दिवना. आतां तो 31चे ताणें बुकींग घेतला. दिस इज एक्चुअली अ सिरियस क्रायम बिकॉज गव्हर्नमेंट इज नॉट अलाउड हिम ऑन 31st आणि तो 31 आतां म्हाका सांग कोण बॉम्बे बसून बुकींग करतलो, कोण पुण्या बसून बुकींग करतलो. ताका खबर आहा हांगा लोकल गव्हर्नमेंट ताका परमिशन दिता का दिना तें तो थंय घालता. बट ही इज कलेक्टिंग मनी ऑन 31st. आय थिंक ती तिकीट इज समवेअर अबाउट 10,000 रुपये कितें तिकीट आहा. अशें धरून या की 10,000 लोकांनी बुकींग केलें. अरे 10,000 लोकांचे 10,000 तिकीटीचे 10 कोटी रुपये जाले मरे. सो दिस इज लिक्विड फंड विच विल गेट. ही इज गोइंग टू युटिलायज दॅट फंड. ताजेर इंटरेस्ट मेळचो ना ताका. ही विल नॉट पुट दॅट मनी समवेअर इन लिक्विड फंड सम हातून इन्व्हेस्ट करचो ना, ताजेर इंटरेस्ट जोडचो ना. सो तूं सरकाराच्या कुस्तार तूं गोंयकाराच्या कुस्तार बुकींग घेतलो आनी ते पयशे यूज करतलो. ते रिफंड करता ताचो इंटरेस्ट हो सगळो गोंय सरकारा येवपा जाय बिकॉज यू आर हॅव मिसयूज्ड द एनओसी विच वॉज नॉट गिवन टू यू. हाजेर म्हाका दिसता सरकारान ताजेर येवपाक जाय आनी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान हाजेर इन्क्वायरी करपाक जाय मरे. How are you taking bookings on that day and taking money from people and utilizing those liquid funds? I think this is a serious crime.